आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या बिचोलेन बोड्ड्या हांगा आमचे राधानगर आसा, हांगा शांताराम नगर शारदा कॉलनी आसा, हांगा जर हाल्ली पळयलें जाल्यार बिबटे खूब फावटी हांगा भर वस्तीन दिता, त्यामुळे लोक खूब भयभीत जाल्ले आसात। आमी फॉरेस्ट ऑफिसरांक कळयल्लें आसा, हांगा तो पिंजरोय घातलेलो आसा, पण ऑफ लेट हे गोष्टी खूपच जाल्ले आसात। फाटीं एकदां मुळगांवान जाल्ले 1-2-4 म्हयने पयलीं, ताच्या पयलीं आमच्या धबधब्यार जाल्ले, आतां हांगा बोड्ड्यान। सो हांव सरकाराक आनी खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतलेंच सांगता की तांच्यांनी जेन्ना आमच्या लोकांची अशी कंप्लेन येता तेन्ना मातशें तात्परतेने हे रावपाक तात्परता करून रोखडोच पिंजरो बी घालपाचो आनी तेची काळजी घेवची। लोकांकूय हांव सांगता की तांकां जर कोणाचे दृश्टी आड येयलो जाल्यार इमिजिएटली तांच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करचें किंवा स्थानीक कावन्सिलराक करचें किंवा म्हाका आमदार म्हणून करपाचें, सो दॅट आमकां कशें आसा लोकांचें जीवन जे लायफ आसा, जीव आसा तो इम्पॉर्टंट आसा, तेची आमी काळजी घेवंक शकता। कोणशाक ते बिबटो कसो दिसलो, थंय कुत्री भोंकताली ते पळयले जाल्यार आमी घरासूनच पळयले खिडकीसून, जाल्यार दिसलो तो मातसो असो, मागीर तो भायर येवपाचो आसलो तो, पण ते कितें जालें, हे डिलिव्हरी बॉय येयलो थंयसून, आमकां डिलिव्हरी दिवपाक येयलो तो, ताका पळोवन त्या स्कुटीच्या आवाजान तो भितर सरलो। मागीर ताका हांवें विचारलें थंय कितें पळयलें रे, हय आपूण पळयलो म्हणटलो, आसलो कितें तरी अशें आनी धांवलो तो अशें। मागीर हांव ते वयर वचून फोटो मारपाचो केल्लो, पण तो येयलो म्हणटकच तो धांवलो ताका पळोवन। कितलो टायम आसतलो सादारण? 12-12:30 दरम्यान, 12:30 दरम्यान अशें। त्यामुळे बरेच जाणांनी हांगासर बरेच जाणांनी पळयलां की बिबटो येता अशें म्हणून। आमचे CCTV कॅमेरा आसा, पण आमचो तो लिमिटेड एरिया कवर जाता, त्यामुळे भितरलें कांय कळना। तरी आसतना हांगासर जेन्ना काल दनपारा एकट्याक मेळ्ळो दिसलो बिबटो, आनी काल जवळ 4-4:30 वरांचेर जेन्ना भुरगे काही अशे त्या बाजूक वताले, ते अर्द्या वाटेक वचून परत धांवत आयले। फक्त तांकां विचारपाक म्हाका मेळूंक ना की बाबा नेमके केन्ना ते धांवले म्हणजे म्हणजे बाबा खरोच तेंच्यांनी पळयला काय कित्या खातीर कोणी बेश्टे हुश घातले आनी ते धांवले अशें कांय कळूंक ना। पण अशा पद्दतीची गोश्ट हांगासर जाता। सगळे आमचे वृद्धाश्रम म्हणजे सगळे जाणटे आसात, त्यामुळे हांगासर मातसो ह्या एरियेन हो धोको चड आसा, कारण बिबटो आसा तो, आनी बिबटो असल्यामुळे तो वयरी चडूं शकता, त्यामुळे तो एक भंय आमकां आसा। त्यामुळे कितें तरी जी यंत्रणा आसा तेंच्यांनी कितें तरी हांगासर मातशें योग्य ती कारवाई हांगासर करची अशी एक अपेक्षा आसा। आज काल रात्री पहाटे 2:30-2:45 त्या दरम्यान आम्हाला तिकडे शांताराम नगर आमच्या त्या साईडला तिकडे बिबटा आला होता आणि जवळजवळ एक 8-10 कुत्रे होते। सो एका कुत्र्याला त्या बिबट्याने नेलं। आम्ही बाहेर येऊ शकत नाही, कारण आमच्याकडे सगळे असं म्हणजे सिस्टमच नाही आहे ती बाहेर येऊन बघण्यासारखी, आणि एवढी परिस्थिती गंभीर आहे की आता आम्हाला बाहेर पण पडायला भीती आहे आणि काहीच आमच्याकडे एक सेफ्टी म्हणून काहीच नाही आहे। सो गव्हर्नमेंटाने ह्याची खात्री घ्यावी की काहीतरी करावं त्यांच्यानी किंवा फॉरेस्टवाल्यांनी, आणि त्याच्यावरती खात्री करून आमचं एक कसं म्हणजे आम्ही कुठल्या आधारानं आणि कुठल्या ह्याच्याने आम्ही राहू शकतो किंवा जगू शकतो। आता बाहेर पडायला पण भीती, आमची मुलं बाळं आहेत, त्यांची पण आम्हाला भीती वाटते की कसं काय होणार। जवळजवळ आता समोरच दिसला, मुलांना पण दिसला जाल्यार कधी पण झेप घेऊ शकतो। सो फॉरेस्टवाल्यांनी ह्याच्यावरती खूप अत्यंतपणे काळजी करूनच काही रात्री 2:30 वाजता 2:30-2:45 ही जी आयज बिबट्याचो वावर दिसाचो हांगा चलता, रातचे आतां हांगा पिंजरो लायल्लो आसा, सबंद जंगल आसा, ह्या परिसरांत बिबटे आसात। तेन्ना जाता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगा त्या बिबट्याची वेवस्था केल्या, ती ताका पकडून एकदां व्हरोंक जाय, ही आमची सबंद बिचोले त्या लोकांची मागणी आसा। तुमच्या घरा सायडीक खंय बिबटे दिश्टी पडटा? आमच्या घर वाळशीन थंय बिबट्याचो खूब वावर आसा, आमकां दिसता फुड्यान। आनी म्हाजो धंदो आसलो पयलीं फाटल्या 8 वर्सांक दुदाचो, तेन्ना आमच्या बारीक रेडकांचे कान बी खावन गेल्ले आसा। कुत्र्यांक तर आमच्या घरा कडेन आमी कुत्रे पुसलेले दवरीत ना, ह्या कडेन घर जाता कुत्रे आमचे नाच केल्ले आसा। ताचेर तुमची कितें मागणी आहा? जाता की ह्या बिबट्यांची बंदोबस्त जावंक जाय। म्हाजें नांव सिद्धेश गांवठणकर। काल म्हाजे कडेन न्हू फ्लिपकार्ट व्हरपाक लिटन व्हरपाक तो येयलो मनीस येयल्लो,
तो हांगा पयलीं तो कांबळेगेर येयलो. कांबळे येता म्हणसर ताका इतक्यान वाघ दिसलो आनी कांबळे भायर लावलो हांगासरत. आं ते बिबटो वाघ. आं इतक्यान तो कांबळे सारको मद्दी तो येयलो. इतक्यान तो ते फ्लिपकार्ट वाड्यार पयलो आनी तो पळलो तो सकयल पळलो आनी तो पयलीं भियालो. आनी तो भियालो मागीर तेणी दिले आनी मागीर तो तसो येयलो पळय ताका मातशें भंय दिसलो न्हू म्हणून अशें. कितल्यांक सुमार ही सारकी 12-20 जाल्ली सारकी तेन्ना. रातची ना दनपारची गजाली. हय कितके दीस जाले बिबट्याच्या वावर हांगासर दिसता? पयर विसान तेच्या चेड्याक दिसलोलो. ना रे विसान कितके दीस म्हटल्यार? एक 4 दीस सुमार. 4 दीस. डेली दिसता ताका कोणाकडा? मी मिटींग हेंच्यांनी घेतली अशी आयकून येयला पाहिजे. म्हणजे हांव मातसो शॉपार आसलो. नमस्कार. गेल्या 4-5 दिसापासून राधानगर डिचोली हांगासर बिबट्याचे दर्शन सतत घडत रावले. आमच्या घरा कडेन तांकां बिबटो रातचो 11:30च्या दरम्यान दिसलो. तसेच दुसऱ्या दिसाय दिसलो आणि काल भर दनपारां 12:30-1च्या दरम्यान हांगा आमचे जे आसात आमचे कांबळी त्या भुरग्याक दिसलो. आणि त्या खातीर ह्या भागान लोक भियाले. त्यानंतर राधानगर मंडळ जे आसा आमचे त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक काल सांजची म्हत्वाची बैठक घेतली आणि त्या संदर्भान वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर केलें. वन खात्याचे अधिकारी ह्या पयलीं बर्ड्या म्हयनोभर बिबटो भोंवतालो थंय तेंच्यांनी पिंजरो लायिल्लो आनी हांगा परत तो तेचो वावर वाडल्या कारणान काल परत हांगा राधानगरान पिंजरो लायिल्लो आसा. आणि सर्व लोकांनी ह्या भागातील भुरगे आसा तांच्यांनी मातशी काळजी घेवची. कित्याक जे वन्य प्राणी आसा ताचे काय सांगूं शकना. त्या खातीर सर्वांनी काळजी घेवची. तसेच वन अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखयल्ली असली तरी रातच्या वेळेच्या येवन हांगा त्यांनी गस्त घालची आणि सतत ह्या ग्रामस्थांच्या संपर्कान रावचे जेणे करून ह्या गावातल्या लोकांची जी भीती आसा ती दूर जाता. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।